म्हणजे आम्ही आज मोर्चा काढला तो केरळच्या पक्षाच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक पाठिंबा दिवपाक आणि केरळ सरकार जे कम्युनिस्टाचे सरकार आसा तेचो निषेध करपा खातीर काढलेलो आसा। आज केरळा भितर जशें वेदो म्हटले तशें जवळ जवळ 270 कार्यकर्त्यांच्यो 3 दाड्या हत्या केल्यो। रस्त्यार मोटरसायकली वतना आडोवन तांचे हात पाय कापून हत्या केल्ली आसा। तालिबान आणि कम्युनिस्टान काय फरक ना, दोगांयचे एकच चिंतप की आपल्या अगेन्स्ट आपले जमनी पोंचे जेन्ना हालता तेन्ना दुसऱ्याक मारून उडोवप, दुसऱ्याचेर अत्याचार करप। आनी हाकाच लागून कम्युनिस्टांनी भारतीय जनता पक्षाचो ज्या वेगान केरला आनी वेस्ट बेंगॉलान भारतीय जनता पक्ष वाडटा, कार्यकर्ते नेटान कामाक लागल्या की फुडल्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हाडपाकच जाय। ज्या दिसा कम्युनिस्ट पार्टी ह्या देशान हांगासर पावल दवरलें तांचे ह्या हांगासरल्या जमनी कडेन केन्नाच नातें नाशिल्लें। तांचें नातें आशिल्लें तें चीनांतल्या पेकिंगाक, म्हणजे तेन्ना पेकिंग म्हणटाले, आज ताका बेजिंग म्हणटात, थंयसर तांचें नातें आशिल्लें माओ कडेन, आनी हेवटेन रशिये कडेन सोवियत युनियना कडेन नातें आशिल्लें।